iCertified, where food is fortified. नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हाका दिसता विशय अशे आसात की ते सोंपपाचें नांव घेनात आनी विशय हे जरी सोंपले नात तरी तांकां एक लॉजिकल कंक्लुजन आसपाक जाय. त्या लॉजिकल कंक्लुजनाचे आमचे विशय पावतात काय कितें आनी वेगवेगळे तरेचे विशय येतात. म्हणजे राज्या भितर ज्या तरेचे विशय येतात ते पळोवन एक एकदां आमचीच तकली चक्रावन वता. आमचे बरोबर पांडुरंग बाब गांवकर आसात, जॉयल बाब आफांसो आसात, लौकीक बाब शिलकर आसात आनी व्हडली व्हडली विशय आसतना हांव जॉयल बाब सुरवात एका खूब इंट्रस्टींग विशया वयल्यान करता आनी तो विशय म्हळ्यार अटालाक मेळिल्लें आधार कार्ड. आतां हो अटालाक आधार कोणी दिलो आनीक जर असो जर आधार जर मेळपाक लागलो जाल्यार आमी गोंयकारांनी कितें निराधार जावपाचें? तो एक विचित्र क्वेश्चन तुजो, कित्याक रियल क्वेश्चन म्हणटा, विचित्र तो रियल क्वेश्चन तो. रियल क्वेश्चन एंड इट इज व्हेरी सरप्रायझिंग दॅट अ पर्सन हू इज बीन कन्विक्टेड ऑफ सो मेनी क्रायम्स ऑर इवन ड्रग तेजे कनेक्शन ऐकलें आसून ते कडेन एक आधार कार्ड आसा आनी ही इज बीन स्टेईंग इन गोवा फॉर सच अ लॉंग टायम. देर इज ऑल्सो अ रिपोर्ट दॅट ही इज इन पोजेशन ऑफ 3 पासपोर्ट्स. कोणाक खबर ना. आतां there is no clarity. So itlo amcho system hollow where a person is using a fake Aadhaar card to even stay in hotels. Tuka disana this is exposes the kind of a hollowness in our system, or kind of, you know, largely if you see, if there is a kind of a convict or a person like a shady character like Atala who is staying in our state illegally. And nobody knows anything about this. For 8 months the whole law. And now he has been arrested on charges of drug possession. थोडेशे मिलीग्रामाचे ड्रग हेजेर ताका धरला आनी some cash is seized with. He is supposed to be a drug peddler of massive quantities. He has been involved on a large scale of drug contraband and all of that. But हितून भितर आतां दिसता की आतां काय आमचे जागे जाले काय म्हण आतां सिस्टम जागे जाले. मिन्स लायक नाव दे आर ट्रायंग टू लिंक द बँक वीच इज द बँक वीच इज कनेक्टेड टू दीस. द बिल्डर एक कोणाचो यूज केला कितें जाला. बट एक साद्या मनशाक तर आधार कार्ड करतलो जाल्यार कितले त्रास पडटले. कितें लायक हाव मेनी लेवल्स ऑफ सिस्टम्स यू हॅव टू क्रॉस. एंड हियर इज अ पर्सन हू हॅज जस्ट डन इट. रियली सरप्रायझिंग एंड व्हेरी व्हेरी शेमफुल for us as Goans that a person who is from outside has come and done an Aadhaar card. Outside the country. Outside the country. Outside the continent. Israeli has come to Goa and has done an Aadhaar card. हय लौकीक अटालाचें आधार कार्ड पळोवन तुज्यो भावना कितें जाल्यो? पळोवन तुका कितें दिसलें? मी अटालाक केन्नाच्यान वळखता. म्हणजे आतां 10 वर्सां माहीत जाली आसतली. गोंयचे जे ड्रग्साचे हितून मोठो खळबळ माजोवपी तो ड्रग पेडलर तेन्नाचो 2009-10 कितें तरी तेजे एके व्हिडियोन कितलेशेच पुलीस सस्पेंड जाले, कितलेशेच वर्सां ते सस्पेंडेड उरले आनी ती केस तेन्ना खूब गाजलेली. तेजे वयल्यान आमकां त्या केसी वयल्यान आमी अटाळा वळखता. तेच टायमार तो डुडूचो बी केसी येताली. डुडू दोग जाण ड्रग पेडलर जेंच्यांनी गोंयांत खळबळ केली त्या टायमार आनी खूब वर्सां मदीं गायब आसलो. मदीं परत एकदां एरेस्ट जालो तो आनी मागीर अचानक आतां येयलो आनी आतां कळ्ळें तेजेर आधार कार्ड आहा म्हणून. एक्चुअली जेन्ना आमी चवकशी केली न्हू तेन्ना कळटा ताका जें आधार कार्ड इश्यू जाला ते फॉलोवींग ड्यू प्रोसेस जाला म्हणटा ते. म्हणजे कायदेशीर सगळी प्रक्रिया करून जाला. म्हणजे ताका ते खंयची हय हांव तेच म्हणटा अशें आमकां रिप्लाय येयलो की बाबा ते एक कितें तरी टेम्पररी मेळटा अशें कितें तरी आहा तितून मेळा अशें रिप्लाय. हाजो एक्झॅक्टली डिटेल ना पण सगळो कायदेशीर OCI काय घेवपाक शकना अशें. सो अशें आमकां रिप्लाय येयलो. बट माय इज अ जेन्युइन क्वेश्चन. तो NRI काय जावपाक शकना, तो OCI काय घेवपाक शकना. आतां अनलेस अटालान इंडियन सिटीजनशीप घेतल्या दॅट वूड बी बिगर रिव्हिलेशन. एनसीन आतां आधार कार्ड इश्यू करता तांकां बरयलां तेंचे कडल्यान डिटेल्स मागला कारण ते इश्यू जाला ते सगळे प्रोसिजर फॉलो करून जाला असो हें जालो. सो ताका आनी दुसरे तीन पासपोर्ट आसपूच चुकीचे.
खरें आतां तो खंयचो वापरतालो ते बी असेटन करतलो ते वेगळी गजाल पूण तेणें पासपोर्ट इंडियन ना ते पासपोर्ट इस्रायलिया पण आसपूच एकट्या मनशाचो एकूच पासपोर्ट आय एम आसता ऑन इंडियन सिटीजनशीप जर इंडियन सिटीजनशीप घेतली जाल्यार ताका इंडियन पासपोर्टूय आसता पासपोर्ट आसता सो सगळीच कन्फ्युजन म्हणजे अशें जेन्ना चुकून ते केन्ना खंय जाळाक सांपडटा खंयच्या केसीक लागून अश्यो खुबश्यो भानगडी ज्यो आमकां केन्ना नजरेक येवच्यो नासल्यो त्यो येवपाक लागता तेजें आधार कार्ड येयलें आतां तेजें 3 पासपोर्ट तो गोंयान आनी सुशेगाद तेजो धंदो चल्ला ह्यो थोडे दिसांनी कळटलें तो बाबा कितलो धंदो खंय खंय तेणी बसयला कोण कोण तेजे अंडर काम करताले कितले नेटवर्क ते सांबाळ पातळा ह्यो गजाली कळटल्यो सो केन्ना चुकून मदीं खंयच्या केसीक लागून ते अरेस्ट जाता खंयचे तेंचे एके मिस्टेकी लागून तेजें कॉर्डिनेशनाची मिस्टेक बी जावन ते सांपडटा जाय एनसीच्या तेजे उपरांत ह्यो मोठ्यो मोठ्यो गजाली मागीर भायर सरता पूण एक 8 म्हयने जालो तो आसा देट शूड हॅव बीन सम सर्वेलन्स नो बिफोर दॅट ही वॉज इन उत्तराखंड थिंगाय तेजी कितें एक केस चल्ली आफ्टर दॅट ही इज गॉन एंड मेड अ ट्रीप टू पेरू थिंगाय तो भोंवन आयलो खुबशें जालें एंड देन फायनली लँडेड इन गोवा एंड ही इज बीन हियर इन गोवा फॉर 8 days एंड वी डोंट नो नथिंग अबाउट हिम दॅट्स वाय प्रोबेबली ही फील्स एट होम हियर UID एक ते ऑथॉरिटी आहा जी आमच्या आधार कार्ड इश्यू करता तांकां बरयलां डॉक्युमेंट्स खंयचे सबमीट केले आनी खंयच्या आधाराचेर ताका आधार कार्ड इश्यू हे डिटेल्स मागले आज ती ऑथॉरिटी रिप्लाय करपाची आहा ANCक डिटेल्स दिवपाचे आहा ते डिटेल्स येयले उपरांत कळटलें तेणी कितें एक्झॅक्टली केलां ते कितें म्हणटा अटालान इंडियन सिटीजनशीप घेतल्या तर तुका अजाप जाल ना अटाला कडेन आधार कार्ड बी आहा म्हण काय तुका तें सामकें अशें नॉर्मल दिसता अजाप म्हळ्यार अशें आधार कार्डाचे फ्रॉड हे खूब चल्लेले आसा हय त्याच्या कडेन पासपोर्ट सुद्दां 3 आसा म्हणून आज स्टोरी आयल्या खंय तरी 3 पासपोर्ट आसा तेच्या कडेन सो म्हाका दिसता की व्हेरिफिकेशन करचें पडटलें की ताका आधार कार्ड कशें मेळ्ळें तें मग सगळे लोक भितर येतले न्ही हे येतले इन्व्हेस्टिगेशनाक आनी हेजें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय कारण हो सिरियस मॅटर आहा तो ड्रग्सान मेळ्ळो ती विशय वेगळो पूण हो आधार कार्डाचो फ्रॉड आसा पळय हो जो इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आतां दुसरे विशयाचेर या दुसरो इंट्रस्टींग विशय आज विशय खूब आहा आमचे कडेन सो आमी फटाफट विशय घेतात की पणजेचे मेयर रोहित मोन्सेरात हांणी सामकी स्मार्ट सिटीच्या कामाची धिंड काडली धिंडच म्हणटा ताका सारकी आतां कोणें कोणाक दोश दिवप आनी लोकांनी कोणा पळोवप आतां पणजेकाराचें म्हाका केन्ना केन्ना काकूट दिसता केन्ना केन्ना दिसय बी ना कारण पणजेकार काय रस्त्यार येवन आंदोलन बी करना स्मार्ट सिटीची कामां वायट जाल्या म्हणून पूण केन्ना केन्ना ती परिस्थिती पळोवन तुगेलें वायट दिसता लोकांचें हें कितें जोयल बाब हें कशें हें करप आतां जेन्ना रुलिंगाचेरूच फार मारता आनी एक धिंड काडटा तेन्ना मागीर कशें पळोवप ह्या गजाली कडेन सी प्रमोद रोहित मोन्सेरात उलयलो आनीक ही वॉज व्हेरी क्रिटिकल ऑफ द स्मार्ट सिटी वर्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ही इज बीन व्हेरी क्रिटिकल दॅट 18 जून रोड is out of the domain or scope of work and that other road Pisulikar road also is out of the scope of smart city work तो म्हणटा फाल्यां फ्लडिंगूय जातलें आनी ड्रेनेजी ब्लॉक जातल्यो आनी हेंचेर लोक आमकां क्रिटिसायज करतलो म्हण फेर इनफ द ओनली पॉयंट हियर इज वॉट वॉज रोहित मोन्सेरात डुईंग ऑल दीस वायल एंड वाय डीड ही वेट टील द कन्क्लूजन ओके नायदर हैज Babush Montserrat has spoken, neither has Rohit Montserrat spoken on this issue. Both of them are on the board. Both of them are on the board. On the smart city board. Smart city board. So why have they not come on record when the work was going on and pointed out specifically what is going wrong or what is the quality? आता तू काम झाले म्हणतो एक राउंड मारता आणि सांगता quality is not up to the standard. On what basis you are saying that? Secondly, Pramod, we are very clear about this. We know that next year CCP is going to elections. I know that anything which is going bad will go bad against the person who is talking, whether it is Babush Montserrat or whether it is Rohit Montserrat or anybody, any of the councillors. So हे तेंचे आंगार येवपाचे आसा म्हणून जाणा ते. So हांव कितें म्हणटा, if you are genuinely interested in the betterment of smart city, you should have been on the ground all the time and should have pointed out, look here, this is not acceptable to me. आता तू सगळे जाले म्हणटा and you are trying to cover up a fallout which could happen later on is little bit politicized. I think it is politicized. Yeah. Politics हेजेर करपाचें न्हू. There were now we'll have to only wait and watch. आता कितें करतलो तूं? पावसाकी जात तें. पावसाकी जात तें. हय लोक एक तूं बरो सारको हांसलो पण हे आतां कितें करपाचें आतां समजा जर मेयरच सांगपाक लागलो कितें अर्थ ह्या कामाक हें केलें तोच मागीर स्मार्ट सिटीचेर बोर्डाचे डायरेक्टर आहा ताजो बापूय तुगेलो पणजेचो आमदार
तोय स्मार्ट सिटीच्या बोर्डाचेर आहा. हे आतां हे जे कुवाड्या पळय ते सोडोवप कशें? जयल सरान म्हटलें तशें रोहित आतां 4 वर्सां मेयर आहा, बाबूश 5 वर्सां आमदार आहा, फाटल्या टर्माची 2 आनी ह्या टर्माची 3 वर्सां जाल्यार तो आमदार आहा पणजेचो. सो ऑन ते एक्स ऑफिशियो हे ऑन बोर्ड आसता हेजेर Correct. स्मार्ट ताच्या सिटी बोर्डाचेर. लीड कोणी करूं MD लीड करता. तेजे पयलीं दुसरो MD आसलो. आतां संदीप फाटलीं 2 वर्सां जालीं संजीत सगळें काम पळयता. पूण आतां स्मार्ट सिटीचें अशें जालां 1000 कोटीचो फंड तो 500 स्टेटीचे 500 सेंट्राचे स्मार्ट सिटीच्या अंडर. सो ते अशे तरेन यूज जाल्या की ताका आतां एक्सप्लेनेशन दिवपाक शकना ते क्वॉलिटीक. म्हणजे थंय तूं ते डिफेंड करपाक गेलो जाल्यार त्रासान पडटा. सो ब्लेम करून कुशीक रावलो बरो, नाल्यार तेची क्वॉलिटी पावसान फुडले कळपाची ता. मेजरली ते जाल्ले काम स्टार्ट जाल्लें तेन्ना बाबूश डायरेक्टली नासलो वा मेयर डायरेक्टली नासलो जेन्ना फर्स्ट इनिशियल काम स्टार्ट जाल्लें तेन्ना. ते मागीर दोगू थंय बाबूश मागीर पणजेन येयला 2019 तेजे उपरांत रोहीत येयला कावन्सिलर म्हणून आनी मागीर CCPचो मेयर जाला. सो सुरवातेच्या कामाक ते नासले, आतांच्या कामाक ते आहा, पूण थोडीं कामां पयलीं इन पायपलायन आसली. मेजर म्हणजे 25% ऑफ द फंड आहा पळय न्हय 1000 कोटी म्हणजे 250 कोटी सुमार फक्त पयले कॅमेरा बसोवपाकूच आनी तो कॅमेराचो इन्फ्रास्ट्रक्चरूच घालपाक मोडलें. सो एक्चुली ग्रावंड लेवलाचेर ते आनी क्वॉलिटी वर्क जावपाक जाल्यार थंय एक वेळ तांकां फंड कमी पडपाक लागलो आसतलो आतां. म्हणून 18 जून रोड ते पयशे ना म्हणून कामूच करनासतले. सो मेन जो पणजेची शान म्हणटा पळय तो 18 जून रोड, तेजेर चड बिजनेस एस्टाब्लिशमेंटाचो चड कंजेस्टेड रोड आसता. ते काल रोहीत म्हणटा तितून तो प्लॅनानूच ना. ताका आतां सिवेज नेटवर्क तेजें कशें जातलें केलां काय कितें, आनी एक रोड तेणी सांगलो 2 रोड. सो एक वेळ तांकां फंड कमी पडले आसतले आतां की बाबा पयशे सोंपले आतां आनी सरकार काय एक्स्ट्रा काय दिवचो ना. सो हे कामात काडून उडय आनी जितली जाल्या तितलीच घेवन फुडें अशें जावपाक शकता. सो अशें तेंचो प्रॉब्लेम. आनी ब्लेम गेम केली की आपूण ना तितून आपुणूच ब्लेम करतालो पळय, एक तांकां मागीर वाट मेळटली. Escape route लोके हांव एक म्हणटा की इफ यू आर नॉट शुअर अबाउट क्वालिटी वाय डोंट कॉल फॉर अ थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट. थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट घे मरे. You are on the board, Babush Mansares is on the board. You call for a quality audit, no, press for a quality audit. तुका इतलो हे आसा दूध का दूध, पानी का पानी. Let a third party undertake a quality audit. सगळे जातले. तो बऱ्यार उलयला सगळे. तूं आतां म्हणटो जसो अटाला तुगेलो गोंयकार जाला तसो तूं आतां 70कार तसो चड उरलो ना, तूं पणजेकार जाला कळ्ळें तुका. सो तूं तुजे मदलो मातसो पणजेकार जागो करून म्हाका तुजी भावना तूं सांगत. एक्चुली हय सांगू तुका प्रमोद हांव की हांव 93 पणजे आसा. तेच म्हणटा. पणजेची दशा पळयल्या आमी आनी दिशाय पळयल्या. हय एक्चुली रोहित मनसेरातान ही शूड थँक टू द स्मार्ट सिटी हे. हय कळ्ळें न्ही. पणजेचे आयज जे रुपडे बदलला, आयज तुवें सुद्दां प्रमोद पळयलें जाल्यार रस्ते कॉन्क्रिटचे जालेच, पूण पार्किंग स्पेस जो रोडा सायडीचो आसा पळय तो क्रिएट जालो आफ्टर दीस हे इन्फ्रास्ट्रक्चर. पयलीं नाशिल्लें हें सगळें, पयलीं फुटपाथी कब्जो केल्लो आशिल्लो. सो म्हाका दिसता की आयज जे पणजेचो चेहरो बदलला, इतले बरें डेवलप जाल्या पणजी, रोड, CCTVचे नेटवर्क, पार्किंगाची हें ड्रेनेज हें सगळें जालां पळय, म्हाका दिसता की स्मार्ट सिटीक थँक्यू म्हणपाक जाय हेंच्यांनी. कारण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाचो 1 रुपया खर्च जावं ना हितून. हो सेंट्रल गव्हर्मेंटान हाडून दिला आनी स्टेट गव्हर्मेंटान खर्च केला. आतां जी कामाची क्वॉलिटी आसा ताचेर खरें म्हटल्यार जशें जयलान सांगलें अशें की तुमी बोर्डार आसा न्ही, बोर्ड मिटिंगेक कोण आसता? बाबूश मनशार आसता आनी रोहितूय आसता. तुमी थंय सांगपाक जाय खरें म्हटल्यार तुमचें काम थंय दिसपाक जाय की बाबा हांगा सारकें काम जावना आनी कितें आहा तें तुमचें थंय सांगपाक जाय. म्हणून पणजेचें काम बरें जावना किंवा स्मार्ट सिटीचें काम बरें हें हांव मान्य करपाक तयार ना. आमकां एक थोडीं वर्सां रावची पडटली. जें कितें केलां पळय तेजी एक वॅलिडिटी कितली आहा ती कळटली आमकां फुडल्या 1-2 वर्सांनी, तेन्ना आमी उलोवया. सद्याचे परिस्थिती फुडली 2 म्हयन्या कळना जाल्यार पुरो म्हणून वॅलिडिटी म्हणटा मागीर आमी तेजेर उलोव येता. कॉन्सेप्ट जो आसलो जो भारतभर खुबशे बरे बरे सिटीनी, इंदोर सारकी स्मार्ट सिटी आनी बेस्ट स्मार्ट सिटी म्हणटा थंय फंडाचो बरो उपयोग जाला आनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप केलें आनी ते स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाक जाय. पांडुरंग सर म्हणटा पार्किंग स्पेस ओके, पार्किंग स्पेस जाली, पण आमी आमचे स्मार्ट सिटी गोंयचे पणजे स्मार्ट सिटीचें काम पयलें स्टार्टींग पासूनच थंय भानगडी आसली. थंय जो MD कोण तरी हाडून दिलो तो आतां गायब आहा सद्या. ताका स्वता तेजे केसी आहा, तेणी तेजेर कितें कार्ड केलें, डेबीट कार्ड केलें स्मार्ट सिटीच्या एकावंटाचेर आनी तो शॉपिंग करपाक लागलो. ह्यो असल्यो केसी आहा. कितलोसोच फंड तसो यूज जाला. म्हणजे पयलीं पासूनच स्मार्ट सिटीच्यो भानगडी. सो ते इतलें मॅस जाला की ते मॅस फुडें स्मार्ट कांयच दिसना जाल्लो तुका. सो ते
जो फोन 1000 कोटी वापरून फोनची भांगर करपाक जाताले पळय ते भांगर करपाक ते पावले ना तो मिसयूज जाला आनी आतां ते ब्लेम कोण घेवपाक रेडी ना म्हणून ही ब्लेम गेम चालू आहा. तिसरो जो विशय आसा पांडुरंग बाब, हांव तुजे कडच्यान सुरवात करता. तो म्हळ्यार हांवें गिरीश बाब चोडणकराचो इंटरव्यू केल्लो 2 दीस पयलीं. तो भरपूर व्हायरल गेलो, ताजे रिल्स सगळे जाण सर्क्युलेट करपाक लागल्यात आनी ताणें बरें इंट्रस्टिंगली सांगलें की गोंया भितर म्हणपा लागलो आज ओपोजिशन उरलें ना. आज म्हणपा लागलो एक रुलींग आसा आनी रुलिंगा भितरूच ओपोजिशन आसा आनी जे सर्टिफायड ओपोजिशन आसा ते म्हणपा लागलो एक तर ह्या रुलिंगा खेळटात नाल्यार त्या रुलिंगांतली ओपोजिशनां खेळटात. आनी ताका ताणें गोवा पॉलिटिकल लीग अशें नांव दिलें. एक टिमीचो कॅप्टन म्हणपा लागलो मुख्यमंत्री, दुसरे टिमीचो कॅप्टन म्हणपा लागलो विश्वजीत राणे. पण हें सगळें सांगतना ताणें एक मान्य केलें की ओपोजिशन गोंयाक आज ना आनी जे आसात ते सगळे मॅनेज जाल्यात आनी एक तर हो कॅप्टन किंवा तो कॅप्टन एकामेकाचेर फार मारपा खातीर ह्या ओपोजिशनाक वापरून घेता म्हणून. तुका हें खरें दिसता? हांवें तो तुजो विडियो पळयलो आनी तेज्या कोइन्सिडंटली कोणी म्हाका एका फ्रेंडान तेज्या सकयल जे कॉमेंट पडले तेजे स्क्रीनशॉट धाडलो काल रातीची गजाली. तो सगळे ते आपल्या गिरीशाच्या अगेन्स्ट ते कॉमेंट आशिल्ले ते पळयले हांवें. आनी मागीर गिरीश तो म्हळ्यार कित्याक असो उलयलो, कारण तो CWCचेर बी आसा, तोय काँग्रेस पार्टीचो लिडर आशिल्लो, पार्टी प्रेजिडेंट आशिल्लो. पूण मागीर विचार केल्या उपरांत अशें दिसलें की तो उलयता पळय तातूंत खरें आसा. एक म्हटल्यार अपोजिशन कितले उरले तूं म्हाका सांग. 7 जाण आसा ते भुरगे, 7 MLA आसा. तातूंतले कोणा कडेन कितले आसा? आम आदमी पार्टी कडेन 2 जाण आसा, काँग्रेसी कडेन 3 जाण आसा, एक आहा विरेश आनी एक आहा विजय. इतकेच अपोजिशन न्ही. सो तो गिरीशाचें हांवें सगळें आयकलें. गिरीश जें म्हणटा तातूंत डावट घेवपाक सामको वाव आसा आनी खऱ्यानच मॅनेज गेम चल्ल्या गोंयांत अशें लोकांकूय अशें दिसपाक लागला. मुख्यमंत्र्याची प्रचंड स्तुती केली ताणें. ते पळयलें हांवें ते सारकेजम तेंचो सारकेस्टिकली उलयला. स्तुती अशी म्हणूं येना. तो म्हणटा की तो आनी विश्वजीत दोगूय हे गेम मॅनेज करता म्हणून. आनी तो काँग्रेसचो इतलो लिडर आसा म्हणटकूच ताका कितें तरी कळ्ळा म्हणून तो उलयला आसतलो न्ही. बरोबर. बेश्टोच तो उलोवना, कितें तरी दिसता न्ही अशें कितें चल्ला काय म्हणून. लिडराक जर हें कळ्ळा जाल्यार इट रिफ्लेक्ट्स बॅडली मोर ऑन काँग्रेस एंड ओपोजिशन. देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑन रुलींग न्ही काय म्हणटा तुका. पूण म्हाका दिसता की गिरीश जे उलयला तेतून देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. येस, चुकीचें म्हणयना पूर्णपणान. हय लौकीक हे जे कांय बरी जी गजाली एक्सप्लेन गोवा पॉलिटिकल लीग जी गिरीशान एक्सप्लेन केली आनी तातूंत ताणें सांगलें वसलो म्हणपा लागलो इतली मॅनेज करपी मुख्यमंत्री आपणें पळयलो ना. मनोहर पर्रीकाराच्यान सुद्दां इतली मॅनेज करपा जालना म्हणपा लागलो. सो हें जें आसा हें ताजे कडेन तूं कसो पळयता ह्या गोवा पॉलिटिकल लिगा कडेन? आमी मेनली गव्हर्मेंटाचे अटॅक जातना पळयता तो हावजान म्हणजे हावजान जे पब्लीक आसा 7 जाण ओपोजिशन आहा ते मातशे आवाज काडटना हावजान दिसता. तेज्या भायर ते चड दिसना. हावजान ते एक्सपोज जावन म्हणून एक वेळ बोळा घालता आसतले ते आनी अटॅक करता आसतले. तेजे भायर आनी ओपोजिशन म्हणजे फक्त आमदार आसपाक जायना. ओपोजिशन म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी आसपाक जाय आनी तेंची पॉलिटिकल पार्टी भितर जे आमदार ना पण लिडर आहा तेंचो तितलोच रोल म्हत्वाचो ओपोजिशन म्हणून. पण गिरीश म्हणटा तें सारकें, कारण जर तेजे स्वताचेच आमदार वा दुसरे ओपोजिशनाचे आमदार एक आपाचो आमदार धरुया आमी, तो ताका जर प्रमोद सावंता भितर भाऊसाहेब बांदोडकराचें हें दिसता केप्यां गेलो जाल्यार तेजे स्वताच्याच अल्टर्ना भितर तो म्हणटा BJPन गेलो जाल्यार आनी कामां जावपाची ऑफरां असल्यो गजाली करता. आमकां ओपोजिशन लिडर तितलो तसो एग्रेसीव दिसना विशयाचे. जसो आमी पयलीं ओपोजिशन लिडर पयले पळय न्हू त्या प्रकारचो एग्रेसीव आमकां ओपोजिशन लिडर आतांचो दिसना. हे सगळे पिक्चर पयल्या उपरांत गिरीशान अशें म्हणप योग्य आनी ताका त्यो गजाली पार्टी भितर दिसता आसतल्यो स्वताचे पार्टी भितर आनी बाकीच्या ओपोजिशनाक घुसमटमार जाता आसतलो. घुसमटमार जाता आसतलो. गिरीशाचो जो आहा पळय तेजो हें म्हत्व ताका कित्याक आसा की कांय पॉलिटिकल लिडर जेन्ना मिडियाक ब्लेम करता मिडिया सारकी ना म्हणून तेन्ना गिरीशा सारको मनीस जेन्ना सांगता की तुमकांच सगळ्यांची ऑपोजिशनाची रुलींग पार्टीचे लोक मॅनेज करता म्हणून हेका म्हत्व आसा. बरोबर. मिडियाक ब्लेम करून उपकारना. हे सारकें आसा काय ना ते पळय हेंच्यांनी पयलीं पळोवपाक जाय आपूण. सामकें हें म्हाका मान्य आहा. सामकें दर खेपे उठ्ठा आनी आमी करता. आमी जेन्ना एका ओपोजिशन मनशा म्हऱ्यान वतात आमकां कितली रिएक्शनां आनी कितली कडक रिएक्शनां मेळटात. कितले फावटी सांगलां की हे जर 7 जाण सारके रावतात आतां जाल्यार फुडें खूब कितें जावपाचें आसा म्हणून. हे सारके रावना ते आमची मिडियाची मिस्टेक. बरोबर. म्हणून म्हाका दिसता गिरीश अशें उलयला. प्रमोद गिरीश उलयला तें सामकें आसा. आय मीन सी ही इज स्पोकन रायट फ्रॉम द हार्ट. सो एंड ही इज बीन अ senior politician right now. I mean, he's been years into this space, so he understands it. The only question there is
ती युनिटी जी म्हणटा ओपोजिशन युनिटी, यू टेल मी आमी केन्ना पळयल्ली ओपोजिशन युनिटी? ड्युरींग गिरीशीज टायम हॅड वी सीन युनिटी? Yes, split of the opposition was always there. Even when Girish was at his No, peak. his point is the opposition was not managed by ruling like this. When he was the president of the party. That becomes a in the air allegation. No, तू आता कसं म्हणून justify करतलो? Yes, you know, I know what he is Trying to say, yeah. trying to say. Yeah. But you can't prove it. I mean, you can't say that opposition or the government has done favors to X, Y, Z. You can't Correct. name them. Or if he has the guts, he has to come on record and say that. बरोबर. Justify your this thing. No, एक वाऱ्यार तू मारता and saying that they are not. At least they show sometimes. You know, some. I mean, at least येणे लोकिकान म्हणला तशें assembly ते question हाडटा, criticize करता. Everything has been done. Unless you prove otherwise, you know, you tell, okay, fine, such as Altonaचे अशें आसा, leader of the opposition अशें तूं आसा. सगळी इतली सामकी अपेक्षा करता की गिरीशान सामकेंच तांगेले भायर काडचें म्हणून सगळें भायर काडचें, नाजाल्यार बेस्ट वाऱ्यार कित्याक मारता? वाऱ्यार कित्याक मारता? See, what happens is, what he is told about the BJP, within the BJP also is Yes. right, you know, everybody knows about these things. Right. And to a large extent, maybe there are some allegations in the opposition that opposition is compromised. Yeah. You know, that could be a random allegation. But at this level, you need to come on record and say, okay, fine, this is what it is. This is the compromise म्हणून Yeah. अशें दाखोवपा जाय म्हणटा Yeah. तूं. हांव इतल्याचेर थांबता. आयची रावंड टेबल इंटरेस्टिंग इतल्याच खातीर जाला कारण हांव तिसरी विशया वयल्यान सुरवात करता आनी मागीर दुसरी आनी पयली विशया म्हऱ्या वता. ह्या पॉलिटिकल लिगाक लागून अशें दिसता की रुलिंगांतल्यो आनी चीफ मिनिस्टर सामकी पावरफुली ओपोजिशनांतल्या खूब जाणांक मॅनेज करता. पूण दुसरे वटेच्यान रुलिंगांतलोच रोहीत मोन्सेरात रुलिंगांतल्याच कामाचे तुगेले थंय धिंडवडे काडटा. सो एक एकदां रुलिंगच मॅनेज जायना काय कितें पूण ओपोजिशन मॅनेज जाता अशी एक विचित्र परिस्थिती आज तयार जाल्या काय कितें असो प्रश्न पडटा. तिसरो जो मनीस आहा तो आयचो आमगेलो अटाला, ताचे वयल्यान आमी सुरवात केल्ली. रुलिंगाच्यान कितें मॅनेज जावं ओपोजिशनाच्यान कितें मॅनेज जावं अटालान सगळें मॅनेज केलां. सो अटालान तुगेलें हांगा रावप म्हणून मॅनेज केलां. लोकिकान बरें म्हळें तागे धंदो आहा, धंदो तागे विस्तारला अशी सगळे शब्द वापरले. ताजे कडेन 3 पासपोर्ट आसा, ताजे कडेन आधार कार्ड आसा. सो वेदर ओपोजिशन रुलिंगा मॅनेज करता, रुलींग ओपोजिशनाक मॅनेज करता काय रुलिंगाक मॅनेज करपाक शकना, हें जरी आमचे गोंयची कितें जरी दशा जाल्ली आसली, अटालान सगळें मॅनेज केलां. आनी ही कितली भयानक परिस्थिती हें म्हाका दिसता आमी आनी तुमी चिंतपाची गरज आहा. आयच्या ह्या रावंड टेबलांतल्या चर्चेचो जर सार काडपाचो जालो जाल्यार अटाला सगळी गजाली मॅनेज करता आनी आमी रुलींग आनी ओपोजिशना मदीं अडकून पडल्यात अशी एक विचित्र परिस्थिती जाल्या. हांव आज इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब, जॉयल बाब, लौकीक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.